नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक पावपाची शक्यताय उणीच। पॅन्क्रियाचे क्रिटिकल दुयेंस उपचाराक वतलो तेप सुत्रा म्हणटा ढवळीकार मांडटलो थोडक्यांत बजेट। अधिवेशनूय 3-4 दिसात गुटलायतले। नकली एटीएम कार्ड करून पैसे लुटतल्या हंगेरीच्या एकल्या फॉरेनराक पुलिसांनी धरलो। परवरे एटीएमांतल्यान पैसे उखलपाचो यत्न, मात ताच्या बरोबर आशिल्ल्याच्यो फुज्यो। आजोशी ग्रेटर पीडीए कशीच जावंक दिवचे ना, पंचायतीचो खासा मिटिंगेक थाराव। सरकार आयकना जाल्यार राजीनामो दी, पंच आनी लोकांचो आमदाराचेर दबाव। फातोड्या सोसायटीच्या तांदळात तांदूळ कमी बरड चढ। सोसायटीची दशा हुंदरांनी माळल्या बिळां। सिव्हिल सप्लायूज धाडटा बंडल्ले तांदूळ, सोसायटीवाल्यांची कदिका। आनी गोवन वार्तांनी द गोवन एव्हरीडेच्या फेमाथॉनाक अपेक्षे परस बरो प्रतिसाद। लोकां मदीं भलायके विशीं जागृती करपाचे हेतान फेमाथॉन। मुख्यमंत्री पर्रीकार सोमारच्यान सुरू जावपी बजेट सेशनाक पावपाची शक्यताय उणीच। ताका पॅन्क्रियाचें सामकेंच क्रिटिकल दुयेंस बादला। उपचाराक बरोच तेंप वतलो। ताका फक्त उपचाराचेरूय लक्ष दिवचें पडटलें म्हूण सांगतात। हे फाटभुंयेर पीडब्ल्यूडी मंत्री ढवळीकार कार्यवाहक मंत्री म्हूण थोडक्यात अर्थसंकल्प मांडटलो, अशेंय सुत्रां सांगतात। म्हयन्याभराचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3-4 दिसांत आटोवपाचे यत्न चल्ल्यात। अधिवेशनाचे कार्यकाळाचेर बीजेपीचे ताकदीचे विधिमंडळ बसकेत निर्णय सोमारा जातलो। मनोहर पर्रीकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक पावचे नात। तांची भलायकी हुस्क्याची आसा आनी पॅन्क्रियाच्या क्रिटिकल दुखण्याचे तांकां त्रास जातात। ताका लागून हाचे फुडें तांकां फकत आपल्या उपचाराचेर लक्ष दिवचें पडटलें। परत ते राज्य कारभारांत लक्ष घालूंक शकतले काय ना हाचे विशीं दुबाव आसा, अशें खासा गोपांतल्यान समजता। ह्या फाटभुंयेर सरकार पक्षांनी पावलां उबारपाक सुरवात केल्या। सोमारा जावपी घडामोडी आसात त्यो अश्यो। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरवात। अधिवेशन 22 दिसांवेल्यान 3 ते 4 दिसांचेर हाडपाचो प्लान। मुख्यमंत्री अधिवेशनाक येवंक शकचे नात। मुख्यमंत्र्याचेर मुंबय उपचार चालूच उरतले। अधिवेशनाचो काळ कमी करूंक बिझनस एडवायझरी कमिटीची बसका। राज्यपालाचे अभिभाशणा उपरांत जातली बसका। सकाळीं पयली भाजपाच्या विधिमंडळ पक्षाची बसका। मुख्यमंत्र्याची भलायकी आनी अधिवेशनाच्या काळाची दितले म्हायती। आयतारा सांजे भाजपाचे फुडारी आनी दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकारान भाजपा वतीन ह्या गजालीची अधिकृत घोशणा केली। तांचे विधान हें: दोतोरांच्या सल्ल्यावेल्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार पॅन्क्रियाचे दुयेंसा खातीर मुंबय उपचार घेत रावतले। तांचे उपचार योग्य दिकेन चल्ल्यात। ते ट्रिटमेंटाक प्रतिसादय दितात। मात रिकवर जावपाक तांकां फावो तितलो वेळ जाय आनी तांचो पुराय फोकस सध्या उपचारांचेर जाय। ते बेगीन बरे जावचे म्हूण आमची प्रार्थना। अधिवेशन सोमारच्यान सुरू जाता। ताका लागून ह्या 3 दिसां खातीर मुख्यमंत्री आपलो चार्ज मंत्रिमंडळांतल्या दुसऱ्या नंबराचे सिनियर मंत्री सुदीन ढवळीकारा कडेन दितले। सुदीन बजेटाचें पुस्तक फकत सभाघराच्या पटलाचेर दवरतले आनी पावसाळी अधिवेशना मेरेन वोट ऑन अकाउंट घेतले, अशी माहिती उपसभापती मायकल लोबो कडच्यान कळ्ळ्या। Our Honorable Chief Minister is unwell and is admitted in Lilavati Hospital, Mumbai. Looks like Honorable Chief Minister may be advised by doctors not to attend the session. Looks like. So tomorrow after the Governor's address, we are likely to call a Business Advisory Committee meeting. That is Honorable Speaker. I have spoken to him and he has agreed. I have also spoken to Leader of Opposition and Honorable Speaker has also spoken to Leader of Opposition. We will call for a Business Advisory Committee meeting and we will curtail the session for 3 days. That is, we will present the budget in the House and discussion will be there
and vote of account will be taken, and the budget session, whatever the cautions will be there, the private member resolutions, and all the other business of the house can be taken up in the next session, or we can adjourn the house for number of days. That will be decided tomorrow. But at the moment, I have advised the Honorable Speaker that the budget session be curtailed for 3 days. He is better, but as far as I know, that he is advised by the doctors not to attend the assembly session. Now, if the doctors give him a green signal, he may come tomorrow evening. But as far as I know, he is being advised not to attend the session. नवीन किती चेंजेस जाऊ शकता सरकारान? No, see, no, see, we are only going to place the budget and get the vote of account. There is no changes anywhere. मुख्यमंत्र्याक जाल्ले दुयेंस बरेंच खर आनी सिरियस आसा. ताका लागून घडये तांकां उपचारा खातीर विदेशांत पसून व्हरपाची गरज पडूं येता अशें तांचे लागींचे मनीस सांगतात. सध्या तरी ते बेगीन इस्पितळांतल्यान घरा येवपाची शक्यताय ना अशें खासा गोपांतल्यान समजता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्किमर बसोवन एटीएम कार्डाचो डाटा चोरून नकली एटीएम कार्ड करून एटीएम लुटपी मारे जानोस म्हूण एकल्या हंगेरीच्या फॉरेनराक पर्वरी पुलिसांनी धरलो. वास्कोंतल्या कांय एटीएमांनी स्किमर बसोवन ताणें डाटा चोरून पयशे उखल्ल्यात म्हूण पुलिसांक दुबाव आसा. पर्वरी एका एटीएमांतल्यान पयशे काडपाचो यत्न करतना पुलिसांनी ताका धरलो. ताचे बरोबर आशिल्ल्यो ताणें मात फुज्यो काडल्यो. दाबोळे कॅनरा बँकेतल्या एटीएमांतल्यान कांय लोकांचे पयशे नकली एटीएमान अकाउंटांतल्यान चोरपाचो प्रकार जाल्लो. कॅनरा बँके कडेन कंप्लेंट पावल्या उपरांत तांणी तांच्या एटीएमाची सीसीटीव्ही फुटेज पळयल्ली. उपरांत चिखले ब्रांचीच्या एटीएमात दोग फॉरेनर दुबावीत हालचाली करतना फुटेजीत दिसले. कॅनरा बँकेन हे एटीएमांतले दुबावितांचे फोटो आनी व्हिडिओ फुटेज बाकीचे बँकांक धाडिल्ली. शेनवारा सांजे पर्वरेत चोगम रोडा वयल्या कॅनरा बँकेच्या एटीएमात दोग फॉरेनर नकली एटीएम कार्ड घालून पयशे काडूंक सोदता म्हूण मॅनेजमेंटाक सीसीटीव्ही सर्व्हिलन्स सिस्टमीचेर दिसले. पर्वरे पुलिसांक हे विशीं म्हायती दितकच पुलिसांनी रोखडेच वचून मारे जानोसाक धरलो. ताचे बरोबर आशिल्ल्यान फुज्यो काडल्यो. बरोबरच्याचें नांव सांगूंक तो कसोच तयार ना. पुलिसांनी फॉरेन रजिस्ट्रेशन रिजनल ऑफिसा कडेन आदार मागला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. आजोशी ग्रेटर पीडीए कशीच जावंक दिवचे ना आजोशी पंचायतीन थारायला. आयतारा पंचायतीन खास मिटींग आपोवन निर्णय घेतलो. उपरांत पंच आनी लोक आमदाराची भुमिका विचारूंक सिल्वेराक मेळ्ळे. सरकार आयकना जाल्यार राजिनामो दी म्हूण लोकांनी नेट लायला. पूण ह्या वेळार हांव मागता आमचे एमएलए पासत की फकत ह्या वेळार आमच्या लोकां बारीर रावचो. My still demand is, if the government is not supporting you, then you should resign and stand with the people. जे आयज पीडीएन हेजेर गॅझेटीचेर कित्याचेर येयला तेजेर हांव निशेध मारता आनी हांव हो आमचो लोक आजोशी मांदूर त्यांच्या फाटल्यान रावता. Honorable MLA Silvera, being a member of this committee, what's his stand on this? Stand कितें तेजो? तो आमकां सपोर्ट करतलो, आमकां पीडी आमकां नाका लोकांक नाका म्हणून तें आमी सांग सोदता हेका. कित्याक आमकां अजून पीडीएचें कॉन्स्टिट्यूशन अजून आमकां कळयलेलें ना. दोन एक पीडीएचें कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कट जायना आनी आमकां कांय करूंक मेळना. कित्याक आमी कितें एक्शन घेतले पासून जाल्यार पयलीं पीडीएचें कॉन्स्टिट्यूशन रेडी जावंक जाय. थोड्यांक खबर ना हें कितें तें एक्झॅक्ट, सो तांकांय कळोवन दितली ग्रामसभेक आनी तेन्ना मागीर जरूर आमी हे निशेध करून भायर उडयतले, ओपोज करतले आमी. हे मिटींग सकाळी आज जाली आनी सकाळी मिटींग जाल्या बरोबर लोकांनी ते डिसिजन घेतले की आमी आमदाराक वचून मेळुया, आमदारा फुड्यान वचून मांडुया. सो ताका लागून हे आमी सगळे आदोसकार, मंडूरकार, डोंगरेकार आज हांगा एकठांय जाल्या. आमचो विलेज आजोशी मंडूर जो पीडीएन घालता आनी आमी हांव मेंबर हांव लोकां वाटेर रावतलो आनी की पीडीए करून केन्नाच दिवचे ना. लोकांनी आमदार फ्रांसीस सिल्वेराक ताची भुमिका कितें ती विचारली, मात आमदार ठोस कांयच उलोवंक तयार ना. आपूण लोकां बरोबर इतलेंच सांगता. सो आमी तेंच विचारता आमचे एमएलए कडेन, अशें तर जायत गव्हर्मेंट तर आयकना लोकांचो आवाज, तूं फुडें जातलो. दॅट वील डिसायड लेटर. तू पार घालूंक कोत्ता अजून लेटर येवंक ना. म्हाका लेटर अरे
लेटर येऊन दी पहिले लेटर येवपाक जाय लेटर येऊन दी येयल्यापासून ना म्हणटले आगो लेटर येऊन दी पहिले हांव तुमचे बरोबर हा म्हण सांगला मगो आमचे बरोबर ना मगो हो गिराव आमचे बार कित्याक हो गिराव तुझे बरोबर कित्याक हो गिराव तशें म्हटल्यार जायना तुमचे बरोबर हा म्हळ्यार जायना आनी जे सगळे मेंबर उलयलेले आसाय 100 जाण मेंबर उलयलेले आसाय आमकां पीडीए नाका म्हण जोरी तर ही पीडीए तुमकां नाका हें तर सर्वे नंबर येयलेले आसाय तुमी ग्रामसभा एक घेवची व्हडली लोकांचे सिग्नेचर घेवचे एक मेमोरंडम तयार करात म्हाकाय मेमोरंडम दियात आनीक गव्हर्मेंटाक आमकां धाडया आनी हांवूय डिमांड करता हांव लोकां बरोबर आसा कित्याक स्क्रॅप करपाक हांवूय म्हजो सांगात तुमकां दिता पीडीए आमकां नाका म्हण प्रुडंटा खातीर सुभाष खुटवळकार घेवया एक कमर्शियल ब्रेक